भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बसके वेळार गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीचे नाव वेंचणूक प्रचार मुखेली करपाचो अजेंडा ना, पूण कोणी बसके वेळार सुचोवणी करूंक शकता अशें खासदार श्रीपाद नायकान प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत सांगलें. ह्या बसके वेळार प्रधानमंत्री उमेदवाराची घोशणा जावची ना हें तांणी स्पश्ट केलें. आमदार विष्णू वाघान माध्यम भास वा हेर खंयच्याय प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करूंक जाय आसली अशें तो म्हणटा. सगळ्या मोदीचे नाव येता, नरेंद्र मोदी. मिटिंगेन भितर कितें परिस्थिती आहा, खरेंच तेंचें नाव आसा काय ना? अशें कांय ना. हे जे एक देशभराक एक तशें वातावरण जालां आनी त्यामुळे ताका लोकसभेचो निवडणूक प्रमुख प्रचार प्रमुख करप अशें आमी हे आशिल्लें. त्या संदर्भांत अजून निर्णय तसो कांय जावना आनी तसो अजेंडाचेर तसो विशयय ना. शेवटी फालचो एक दीस आहा, त्या पद्दतीन जर ते कितें ठरयतले जाल्यार ते फाल्यां दनपार पर्यंत कळटलें. पण कोणें जर पार्टी हायकमांडान ठरयलें की ह्या विशय आतां आमी काडून हें करून उडोवया अशें म्हणल्यार ते जावंक शकता. एक्झिक्युटीव मिटींग जाले उपरांत कितें तरी डिक्लेअर करतले पीएम कॅन्डिडेट नाल्यार ना ही एक्झिक्युटीव ताका लागून ना. पीएम कॅन्डिडेट जो आसा तो आमचो पार्टीचो जो काही बोर्ड आसा न्ही, पार्लमेंटरी पार्टी बोर्ड जो आसा बोर्ड ठरयता. पण तो प्रचार प्रमुख म्हणून जे कितें आसा ते कदाचित जावंक शकता. आतां गोंयान मायनींग बंद आहा, सो तेजो विशय ह्या मिटिंगेन येवपाचो, मुख्यमंत्री काडटले वा तुमी काडटले तेजो विशय ना. तसो हांगा काडून काय उपयोग. हो विशय सुप्रीम कोर्ट आनी केंद्र सरकार हाजे मदीं आसा आनी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केला न्ही की प्रायम मिनिस्टराची भेट, ऑल पार्टी डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टराची भेट घेवया म्हणून. कारण आमी विशय भारतीय जनता आमी फॉर आसात मायनींग, लिगल मायनींग बेगीन सुरू जावच्यो. लोकसभा पोल जेन्ना येतले तेन्ना तुमकां नॉर्थ गोवान मायनींग एरिया खूब लागता, तितून तुमच्या मतान तितून फरक पडचो ना. कारण उत्तर गोव्याच्या जनतेक सगळें खबर आसा. मायनींग कोणें इलिगेलिटी केल्या, कोणें इलिगल मायनींग सुरू केल्यो, कोणा खातीर हें जालां हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. स्पेशल स्टेटसाचो इश्यू आहा गोंयचो, गोंयाक स्पेशल तेजो बी विशय येवपाचो ना. तो विशय हांगा जावंक शकना. त्या वेळार आमच्या सरकार आयल्या नंतर तेजेर निश्चितपणे बऱ्या प्रमाणान विचार करपाक जाता. आनी आमचे गोंयचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ आहात, तेणी ओपनली स्टेटमेंट केलें की पर्रीकर सरकाराचेर गोंयची जनता हॅप्पी ना म्हणून. तुमकां कितें म्हणटा? ताजें वैयक्तीक मत आसा, तो आमदार आनी हे. पण मुळान ताणें अशे तरेचे रिमार्क्स करूंक जायना. आसा जाल्यार ते भितर बसून सीएमा बरोबर ताका सडेतोड तोंडार सांगून बाबा तुजें हें चुकता अशें जाल्यार तातूंत एक ऑटोमॅटिकली भितर आमच्या घरांतले वाद आमचे भितर मोकळे करूंक शकता मना आसल्यार सुद्दां. तुमचे ह्या मिटिंगे दरम्यान जे डिफरन्सीस क्रिएट जाले ते सोंपले आतां? ना, डिफरन्सीस कांय ना. डिफरन्सीस दिसता मागीर कोणा कितें हांव डेली दिसना, कारण म्हाका आनी कामां आसता, दिल्लीची कामां आसतात, स्टँडींग कमिटीचे टूर्स आसतात, त्या कारण हांव लागीं नाशिल्लो. आयले ते बरो हांव जॉयन जालो बस. नरेंद्र मोदीक पीएम कॅन्डिडेट वा कॅम्पेन चीफ करपाचो विशय भाजपाच्या चालू आशिल्ल्या नॅशनल एक्झिक्युटीव बसकेच्या एजेंडाचेर ना. तरी आसतना नरेंद्र मोदी ह्या बसकेचो केंद्रबिंदू थारला. हाचे वयल्यान नरेंद्र मोदीच्या पावरीचो अंदाज येता. व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. भारताक हिंदू राष्ट्र करतले आनी हेर धर्माच्या लोकांक देशात जागो ना अशें विधान गोंयांत चालू आशिल्ल्या अखिल भारतीय हिंदू परिशदे वेळार एका उलोवप्यान केल्लें. पर्रीकारान ताचेर कारवाय करूंक जाय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. पर्रीकार सध्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसकेत व्यस्त आसा आनी ताका हेर कांयच पडिल्लें ना अशें आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. Parrikar has the softest corner towards Sangh Parivar fundamentalists. It is shocking and disgusting for tranquil Goa and peace-loving Goans that recently on June 6, 2013, venomous speeches against religious minorities are alleged to have made in 2nd All India Hindu Convention which is underway at Ramnathi. One speaker from Kerala was its vitriolic worst in fanatism against, and he said Hindu nation would be established on bodies of other religion. Other than these people, no other religion would be in India. So this is an indicator for the worst times to come in the BJP Raj, that all minorities would be banished from India. Is this the real face of the BJP, which claims to be a party with a difference? That the real heart lies with the Sangh Parivar and its outfits? While welcoming BJP top leaders at the National Convention being held in Goa on the 8th and the 9th June, it is completely ironical that the Parrikar government, Department of Information and Publicity, has released big ads. All these Goenkars are staggered and stunned by the deafening silence of the Chief Minister, who is the Home Minister,
on the poison being poured out from Ramnathi in Ponda? Is Parrikar so occupied in hosting the senior party bosses and colleagues from Delhi and other parts of India which have failed in the solemn constitutional duty to maintain peace and harmony in Goa? I call upon the Chief Minister to register offence against the culprit from Kerala for disturbing communal amenity of Goa. चौगुले हायर सेकंडरीच्या व्यवस्थापनान अजूनही भुरग्यांक 11वीक ॲडमिशन मेळटलें हें ठामपणान सांगूंक ना. सरकारान चौगुले हायर सेकंडरी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया कित्याक बंद केली तें समजना अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. चौगुलेचे व्यवस्थापन आनी मुख्यमंत्र्या मदीं बसका जाल्ल्याचें विजयान सांगलें. चौगुले हायर सेकंडरीचेर हायकोर्ट कितें निर्णय घेता ताचेर भुरग्यांचो फुडार निंबून आसा अशें तो म्हणटा. चौगुले कॉलेजीच्या इशूचेर सरकारान स्टँड घेतलो की आमी टेक ओवर करतात आणि टेक ओवर करपाचो प्रोसेस सुरवात केलो. ना गव्हर्मेंट शूड हॅव गॉन अहेड एंड कंप्लिटेड इट. मदींच उमाजी चौगुलो आनी प्रिंसिपल गांवकार वचून चीफ मिनिस्टराक मेळटात, सिक्रेटली मेळटात, ते मजून लोकांक ताणें अनावन्स करूंक ना आनी आमकां प्रूफ आहा ते मेळ्ळ्या म्हणून. सायमल्टेनियसली दीस डेप्युटी चीफ मिनिस्टर वॉज डिस्ट्रिब्युटींग फॉर्म्स हियर. सो ताका पयलीं डेप्युटी चीफ मिनिस्टराकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. सो इट वॉज ऑन द एग ऑन द फेस ऑफ द डेप्युटी CM. ताणें हें सगळें वाटलें, सगळें जें कितें केलें फॉर्म तें कित्याक कितें जालें तेजो अर्थ कितें जालो आनी आतां सरकार ताका ऑनलायन परतो स्टार्ट कर म्हणटा. सो इन अदर वर्ड्स सरकार सडनली मेड अ यू टर्न and has allowed Chogule to go and strangulate the institution and kill it. Principal and cut off percentage कितें आसतली चौगुले कॉलेजीचे सांगूं ना, कितले भुरग्यांक एडमिट करतले तें सांगूं ना, हें केन्ना नोटीस बोर्डार डिस्प्ले जातलें तेंय खबर ना कोणाक. आनी वेबसायट जी आहा जेन्ना तूं ऑनलायन करूंक वता ते वेबसायटीचेर तेंच आहा जें पयलीं आशिल्लें की यू आर टू फ्री टू टेक द एडमिशन सब्जेक्ट टू वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन द कोर्ट. म्हळ्यार जो भंय लोकांच्या मनान घालता तो भंय तसोच चालू आहा. आनी हो जो सडनली सरकार फाटल्यान गेलो हो कित्या खातीर गेलो हें जनतेक कळपाची गरज आहा. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.